दुसरो विषय जो आसा जो आतांचे चर्चा चालू आहा तो म्हळ्यार 3 लिनियर प्रोजेक्टांचो. आता 3 लिनियर प्रोजेक्ट्सांचे भयंकर चर्चा जाल्ली आसा. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आमी पळयल्या, ताजेर आमी एक स्पेशल राउंड टेबल केल्लें त्या ऑर्डरीचेर. म्हाका जॉयल एक सादो प्रश्न विचारपाक जाय की ह्या विशयाचेर खंय तरी लोकांचो दबाव आसा किंवा एक जन आंदोलन जाल्लें म्हण विधानसभेक भाशणां टोकप सोंपें, पण खरेंच वेन इट कम्स टू वोटींग किंवा मतदान ह्या एरिये भितर तुका दिसता की ह्या विशयांचो परिणाम जाला काय? हे विशय जे आसात ऑफकोर्स ताजेर चर्चा जावपाक जाय, एक योग्य भूमिका घेवपाक जाय, आमी ताजे बद्दल दुबावत ना, बट डू यू थिंक ते जे हे रेसोनेट जाता ऑन ग्राउंड एंड इट गेट्स ट्रान्सलेटेड इन टू वोट्स, काय हे तुगेले फक्त आंदोलन करपा पुरते कोर्टाक केसी झगडूनच हातूंतल्यान निकाल येतलो, इलेक्ट्रली हाजो काय निकाल येवचो ना? You raised a very important and interesting point, Pramod. You know, what happens is we have seen so much of kind of turmoil and kind of, ground activity that, people came out at night and, night vigils, Rasta Roko and morchas, protests. But when you see electoral politics, it did not resonate on the ground. There was no. Why? Because political parties then, at that point in time, did not take these issues to the way it should have been. It just fizzled out. So did people take it that seriously? People actually had at the back of the mind, but problem was, that BJP could manage to put it at the back burner. BJP did not allow those projects to come and hamper their electoral campaign. So that was an advantage here, and the Congress, which was actually all over the place that time, could not capitalize, or any other opposition parties. हांव प्रश्न कित्याक जालो पांढरे, कारण तूं उत्तर गोंयांतल्यान येता, सो उत्तर गोंया सारके आनी एक गजाल जी म्हळ्यार की राजकीय पक्षांनी हो इशू कितले एग्रेसिवली कित्याक घेतलो ना, जो जॉयलान मुद्दो काडलो, तुका दिसता बियॉन्ड अ पर्टिक्युलर रिजन इन गोवा हो इशू वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑर एट द टॉप ऑफ द मायंड ऑफ द वोटर्स इन रेस्ट ऑफ द स्टेट? उत्तर गोंया भितर ह्या इशूचें इतलेंच म्हत्व आशिल्लें काय हो एका प्रदेशा पुरतो किंवा एका भागा पुरतो सीमीत उरलो? ना, हांव ते मातसो वेगळ्या हाजेन पळयता. तो पर्यावरण दृश्ट्या जो आशिल्लो तितलोच म्हाज्या खातीर तो विशय हांव हें करतालो की पूण जे जन आंदोलन बी जाल्लें, आतां तूं जर पळयलें जाल्यार आतां त्या विशयाचेर आतां कांयच ना, कोण उलयना, सगळें सुरळीत चल्लें आसा. म्हाका दिसता एक ठरावीक भाग पोर्शनूच ताचो उरलेलो आसा काम जे बॅटल जावपाक जाय ती बॅटल एक्चुअली कोर्टाक जाली बरोबर, करेक्ट. ती इलेक्टोरल जालीच ना. म्हणजे एलिना साल्टाना बी खूब लोक आशिल्ले त्या आंदोलनात, सगळे घरा बसले आतां. हय किशोर, तुका दिसता की हे जे कांय इश्यू आसात ते एका विशिश्ट एरिये पुरते मर्यादीत उरतात, बाकीची गोंया भितर ताजेर कांयच रिएक्शन जायना, लोकांक तांचे व्हडले पडिल्ले आसना, ताका लागून राजकीय पक्षाकय तांचे पडिल्ले आसना? ना, खरेंच जॉयलान सांगलें तशें खूब म्हत्वाचो प्रश्न तुवें केला प्रमोद, की हांव जेन्ना अभ्यास करता ह्या सगळ्या पॉलिटिक्साचो तेन्ना एक गजाल म्हाज्या अशी लक्षांत येता की ज्या विशया खातीर जन आंदोलन जाता, ज्या विशया खातीर गोंय राखपाक जाय आनी कितें करपाक जाय, गोंयचें पर्यावरण राखपाक जाय अशें म्हणून आंदोलनां जातात, व्हडल्यो मिटिंगा जातात, हजारांनी लोक थंय हजर रावतात. ही आंदोलनां वेगळीं आनी निवडणुकाचो निकाल हो टोटल सेपरेट. ह्यो गजाली आमी प्रामुख्यान हें अशें गोंयकारांच्या बाबतींत कित्याक जाता? आंदोलनाचे विशय आतां पेडण्या मोपा आंदोलन येदें व्हडलें चलना थंय, पूण तोच आहा किशोर की मोपा जे आंदोलन चल्लां ताचो परिणाम त्या विशयाचो परिणाम घडये पुराय गोंयचेर आसतलो, पण दक्षिण गोंयांतल्या लोकांक ते पडून गेला काय कितें? आणि दक्षिण गोंयांत जे आंदोलन चल्लां ताजे उत्तरेक पडून गेला काय कितें? अशी जर आसा राजकीय पक्षाक कित्याक पडून वतले? सारकें तुजें. हांव सदांच ह्या बाबतींत एक उदाहरण दिता. 2005 जेन्ना मनोहर पर्रीकरान बाबूश मनसेरता कडल्यान TCP मिनिस्ट्री काडून घेतली आनी मनोहर पर्रीकराचें सरकार पडलें. TCP मिनिस्ट्री जी मनोहर पर्रीकरान काडून घेतली ती कित्याक घेतली? जनभावनेचो तेणी आदर केलो आणि जनभावनेचा आदर करून त्यांनी TCP मिनिस्ट्री काढून घेतली. त्या उपरांत बीजेपीचे सरकार पडले आणि 2007 परत बीजेपीचे सरकार येऊंक ना. 2011 रिजनल प्लॅन 2007 गोवा बचाव अभियानाचे आंदोलन झाले आणि 2000 गोवा बचावाचे आंदोलन झाले आणि बाबूश मनसेरात निवडून येलो. 2007 परत काँग्रेस राष्ट्रवादीचे सरकार येस अजीब हे गोवा के लोक म्हणतात पळय त्याचे कारण हे. आणि हांवूय त्याचो विचार करता की ज्या गोष्टी खातीर लोक सरकाराक गाळी सवतात ते गाळी सवतात ते इलेक्शनाक परत त्याच सरकाराक आणि त्याच पक्षाक मतां कशी दितात. त्याच न्ही पक्षाकय सोडून दी, त्याच उमेदवाराक दितात. हय एक्झॅक्टली पक्षाक तर सोडून दी त्या सो जॉयल डोंट यू थिंक दिस इज ताणी बरो विशय काढलो गोवा बचाव अभियानाचो की 2006 इतली व्हडलें आंदोलन आनी
मॅसिव्ह आंदोलन, स्टेट वाईड आंदोलन सारखे. इट वॉज नॉट समथिंग, गोवा बचाव अभियान वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन पार्ट ऑफ गोवा और वन रिजन ऑफ गोवा और वन कम्युनिटी ऑफ गोवा. इट वॉज अ स्टेट वाईड एजिटेशन. पण ताजे उपरांत जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना परत काँग्रेस आनी राष्ट्रवादी सत्तेर आयली. आतां आमी उलयता कितें की आतां ह्या इलेक्शना पयलीं ही सगळीं आंदोलन जालीं, परत बीजेपी सत्तेर आयली. काँग्रेस आसूं किंवा बीजेपी आसूं, आंदोलन आनी मतां हांचो गोंयकाराक कांयच संबंध दिसना. Absolutely. It is happened right now in this 3 linear project. If you see what we saw on the ground and what happened at the election are completely 2 different things. It's very sad, you know, that these 3 linear projects are entirely to do with environmental impact, and one wonders that it should have been a state subject, you know, rather than looking at it as a kind of a South Goa subject. Unfortunately, it did not happen. Goa Bachao Abhiyan was a Goa subject. Goa subject. But still it did not translate into votes. We cannot, you know, comprehend that and find out, you know, why it is happening like this or why people behave like this. No, one thing we can conclude that it consistently happens like It this. consistently happens, yeah. Consistently it happens like that. मागीर राजकारण्यांनी म्हणून कित्याक भिवपाचे लोकांक? Yes. जर लोक ज्या विशयाचे आंदोलन करतात, रस्त्यार देवतात, ताचो आनीक जर निवडणुकीचो, ताचो आनी जर मतदानाचो जर कांयच संबंध ना, राजकारण्यांनी तुमकां आनी आमकां कित्याक भिवप? That is the reason, Pramod, where every time the BJP government was saying that this activism is restricted to a certain section of people. Yeah. So again and again they were harping on that point. They were proved right by the people. Yes, absolutely. आणि एक सांगता तुका प्रबोध की हाची सुरुवात जर आमी पळयत गेल्या मर्जराच्या वेळार लोकांनी मर्जराच्या वेळार आमकां बाबा गोवा शुड बी रिमेन एज युनियन टेरिटरी, महाराष्ट्रात नाका. आणि परत मर्जर जाल्या उपरांत परत बीजेपी भाऊसाहेब बांदोडकर थंयसून जो इतिहास सुरू आसा पळय ती परंपरा आमी तशी चालू दवरल्या. जनरेशन्स बदलली, विषय बदलले, आंदोलनं बदलली, आमची एकच परंपरा चालू आसा. आंदोलनं एक कडेन, लोकांचे विषय एक कडेन आणि मतदान दुसरे कडेन. सो